128वी जायांची पुजा ही म्हाड्डोळची पुजा जायांची प्रसिद्ध आसा. कित्याक लागून गोंयांत सगळे कडेन जायांची पुजा जाता, म्हणून अशी पळय जायांची पुजा जाता न्ही. हें तुमी आतां पळयता मकर करता न्ही, असलें मकर खंयच करना. सगळे देवळांत जाता, कवळें जाता, मागीर रामनाथी जाता, मंगेशी जाता, सगळें जाता, बोरये जाता, मागीर तुगेली मडकय जाता. म्हणून आमची वैशिश्ट्यपूर्ण म्हटलें म्हणटा तें हें मकर बांदपाचें अशें खंयच बांदिना. आनी त्या खातीर ही आमची जायांची गोंयांत जायांची पुजा म्हणजे प्रसिद्ध आसा. दुसरें म्हणजे कितें, हे आमचो पळय तो फुलकार समाज आसा पळय न्ही, तो 60 फॅमिली आसा आमच्यो 60 फॅमिली 60 जाणांचे मळे आसा. ते जायांचे मळे 2 दीस आमी जायो विकिनासतना देवीचे मकराक घालता आनी सभा मंडप बीन रंगयता. तेन्ना ह्या खातीर आमची ही जायांची पुजा म्हाड्डोळची प्रसिद्ध आसा. हें कितें जालें, पयलीं अशीच कोरोनाच्या सारकी पयलीं 100 वर्सां पयलीं महामारी आयिल्ली आनी ती महामारी वचपा जाय म्हणून ही आमी जायांची पुजा सांगून घेतलेली हांगा म्हाळसाच्या मंडपान म्हणून. आनी तेन्ना ती मागीर जायांची पुजा बांदतकूच महामारी गेली. त्या खातीर आमी वर्सान वर्सा जायांची पुजा बांदता.